वीज खात्यातल्या कंत्राटी मीटर रिडर्साक नियमित करपाक संदर्भातलो प्रलंबित प्रश्न सोडोवपा खातीर अमित पाटकर हांणी गोंय सरकाराक 20 सप्टेंबर मेरेनची मुदत दिल्या। अशें जालें ना तर चवथी उपरांत विद्युत भवनार आनीक एक कडक आंदोलन करतले अशें इशारो तांणी दिला। आरडीएक्स गुवाहाटी पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। प्रिंसिपल तुम्ही पळयलां आसतलें की गव्हर्नमेंटूच फेल जाला हो प्रिंसिपल इम्प्लिमेंट करपाक। हे बाबडे भुरगे 12 वर्सां जालीं, आयज नाल्यार फाल्यां खंय ना खंय रेग्युलरायझेशन जातलें हे आशेन ह्या डिपार्टमेंटान आसलें। कितलेशेच मेमोरेंडम दिले जशें अमित बाबान सांगलां तशें, पण आयज पर्यंत सोल्युशन ना। आतां इज नाव ऑर नेवर। तो एक निर्धार केला 20 तारखेपर्यंत जर हेंचो सोल्युशन येना तर 21 तारखेक आमी हांगा आसतले आनी 12 वर्सांचो तेंचो प्रोविडंट फंड हो तांकां अरियर दिवचो पडटलो। 2014 233 मीटर रिडराचो पोस्ट आउट केल्लो एडवर्टिजमेंट, तातूंत 233 गोंयकारांक तांणी एम्प्लॉय केल्ले ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस। आतां 12 वर्सां जालीं आजुनूय तांकां रेग्युलरायज हें सरकार करना। 12 वर्सां ते आपले प्रश्न हांगा मांडत आसा। एवरी टायम ते आपल्या कन्सर्न HOD कडेन ते उलयताले। आफ्टर दॅट 2025 फेब्रुवारीक ताणें रिटर्न मेमोरंडम दिल्लो की आमचे एक म्हणल्यार तांचो रेग्युलरायझेशन इज द मेजर तांचो इशू। दुसरो इशू की तांचे PF डिडक्टूच जायना, तांचे PFूच भरना गव्हर्नमेंट। आतां दिस इज अ व्हेरी कन्सर्निंग थिंग। जे गोंयकार सगळे आयकता, जे एंटरप्रेनर्स आसा, जे बिझनेस करता, तांकां हांव सांगता ते पडटले। प्रायवेट सेक्टरान जो काम करता ताका PF वालो पयलीं ताच्या दारान येवन सांगता PF रजिस्ट्रेशन कर, नाल्यार तुका फुडली परमिशनां मेळना। सो जेन्ना एक प्रायवेट मनशाक PF जेन्ना कंपल्सरी आसा तेन्ना सरकार कित्याक भरना? दिस इज अ मेजर इशू। जर तर गव्हर्नमेंटूच जर PF भरना कामगारांचे जाल्यार बाकीच्या जनतेन कित्याक भरप? हांव अपील करता सगळ्यां कडेन की तुमी भरनाका। आनी एग्जाम्पल उदाहरण इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे दिया। गेल्ली 12 वर्सां तांचे PF भरूंक ना। तांकां आमी डेडलायन दिल्या, कित्याक तो सांगता की आमी सरकाराक घातला, सरकारान हें डिसिजन घेवचें पडटलें। 1.5 वर्स पयलीं आमी सरकाराच्या नदरेक हाडिल्ले। 1.5 वर्स जावन वचून सुद्दां तो सांगता की सरकाराक धाडला। एज पर तांचे वर्करांच्या डिमांडा प्रमाणे 20 सप्टेंबर हो आमी तांकां टायम दिला, कित्याक 28 ऑक्टोबर 2026 तांचो हो कॉन्ट्रॅक्ट काबार जाता। सो ताज्या पयलीं तांकां रेग्युलरायझेशन जावपाक जाय, तांचो रेग्युलर पे स्केल मेळपाक जाय, तांचे PF अरियर जो 12 वर्साचेय पे जावपाक जाय। ना जाल्यार आमी PF डिपार्टमेंटाकूय घेराव घालतले की ह्या देशान कायदो समान आसपाक जाय। फक्त प्रायवेट सेक्टरांक PF न्ही, गव्हर्नमेंट सेक्टराक सुद्दां PF लागपाक जाय। सो तो तांचो तिसरो डिमांड। चवथो, जर तर 20 सप्टेंबराक जर तर हें सरकार जर तर तांचे आयकना, 20 सप्टेंबराक म्हाका दिसता 5 दीस जाता चवथीचे, गणपती सगळे पावयतले। 21 तारखेक ह्या सरकाराचो म्हाका दिसता आमी तांकां उदकान पावोवचो पडटलो। ताजो ह्या भारतीय जनता पार्टी सरकाराचो मोरया 21 तारखेक आमी हांगा करतले, जर तर तांचो प्रश्न मिटना जाल्यार। These contract readers who are working with us, we sincerely appreciate the hard work that they have put for the department for all these years. The government is in the process of regularizing whatever information is required from the electricity department side is already provided to them. Was a memorandum to me amka dila. This also with a covering letter and all the details we are going to re-forward to the through our honorable minister to the government. So this also will be done. So you have to give us some time, you have to give government some time, and at the earliest, if the government wishes, it will be done. That's all I can say. Sir, As far as PF areas is concerned, there's some question I am not able to answer right now. We will send you. Okay? No one has got absolute authority to answer all the questions that you are asking. but make sure they should not. So it is put in this, the PF, the word EPF has come here, though it is not mentioned in the way you are asking it. So we are going to put that as well. सर तुम्ही म्हटला पळय रेग्युलरायझेशन प्रोसेस स्टार्ट केला बद्दल केन्ना केला तुम्ही? Personal department. We have people for all the responsibility. It is not that की हाव सगळे डिपार्टमेंट कितें चलता. ना तुम्ही धाडला म्हटला, तुम्ही सांगला. This has gone somewhere around March or April of this month. From department. From the department. Instead of digging into what has happened in the past,
Now we are on the positive note that government is processing all these applications. So let's go ahead with that. सर त्यांचे जातले न्हू सर. That is what the government is doing.